गोंयांत आमच्या श्री रुद्रेश्वराची जी मूर्ती घेवन मूर्ती आमी हांगसर रुद्रेश्वराचे त्यांचे आशिर्वाद घेवन आमची तेजी मूर्ती घेवन आमी गोंयभर सगळ्या तालुक्यांनी त्यांची हें आसा मागणी आसा लोकांनी की तेजी पालखी येवची. त्या प्रमाणे आमचे देवस्थान कमिटी आहा त्यांनी ठरयलें की ही गोंयभर रुद्रेश्वराची पालखी वचपाक जाय आनी त्या प्रमाणे ठरलें आसा. आनी सगळे कडल्यान गोंयच्यान सगळे तरेचे लोक जे आसा गोंयचे ते भक्त आसा जे गोंय खुबशे लोक गोंयचे लोक जे हांगा येतात आनी हळूहळू येतात आपले वेगवेगळे तरेचे भेट घेवपाक येता. बाकीची कशी आमची विधी करपाक येतात अशे वेळार हेका रुद्रेश्वराक अशी लोकां मुखार येवची हेजे आनी लोकांनी तांचे आशिर्वाद आसा. लोकांनी देवाचो आशिर्वाद तांकां आसाच पूण लोकांनी हे मागलें आसा आनी हांगा दिसता रुद्रेश्वर तेंच्या हितून गेलो आसलो सपनाक आनी तेणे सगळ्यांक सांगलें दिसता आपूण गोंयभर तुमच्या दारांनी येतलो. त्या प्रमाणे कमिटीन हें ठरयिल्लें आसा की गोंयभर वचचें म्हणून आनी हें गोंयभर जें आसा सगळ्या तालुक्यांनी आनी त्या प्रमाणे ही आसा पालखी सुरू जातली 6 तारखेर दनपारां 6 तारखेर हांगसर सुरू जातली. रुद्रेश्वर सगळ्या गोंयभर आपूण असो एक व्हरचो तेजी मिरवणूक व्हरची पालखी व्हरची अशी लोकांची एक मागणी आशिल्ली कमिटी कडेन. आनी हे कमिटीन ते डिसायड केलें की बाबा आमी हेका रुद्रेश्वर जो आसा तो गोंयभर सगळे गोंयचे भक्त आसा सगळे कडेन ती पालखी थंय वचपाची आनी ती आशिर्वाद आमचो रुद्रेश्वर आशिर्वाद तेणें दिवचो अशें म्हणून एक पालखीचें हें आसता मन उद्देश आसा. आनी ते कमिटीन जे आसा आमच्या रुद्रेश्वर देवस्थानची कमिटी आसा तेणी ठरयलें आनी त्या प्रमाणे तेणी रथी हाडला हें काडला आसा रथांक ती बसून मुर्ती व्हरतले आनी हेजे सगळे हांगसर 6 तारखेर सुरू जातले आनी तेजे नंतर मागीर गोंयभर ती मुर्ती ठरतली प्रत्येक तालुक्याक वयतली आनी एक बंधन ना खंयचे कोणा धर्माचे वयतले आशिर्वाद घेवपाचो देवाचो ते घेवचो अशी कोणाक येना देव सगळ्यांक. सकाळी 6 तारखेर विधिवत सगळी पुजा जाल्या उपरांत श्री देव रुद्रेश्वराचो रथ जो आहा हो सांजच्या 5 सुमार अस्नोड्या आगमन जातलो. अस्नोड्यान आमची जबाबदारी आसलेल्या कारणान आमी अशें ठरयिल्लें आहा की भव्य देवाचें आमी थंय रुद्रेश्वराचें स्वागत करतले. थंय दर्शनाक वर ते 1.5 वर कदंबा बस स्टँड जें आहा ह्या जाग्याचेर आमचो हो रथ लोकांच्या दर्शना पासत आसतलो आनी तेजे उपरांत आमी चलत दिंडी सकट सगळ्या धोल पथका सकट चलत अस्नोडसून सिरसय मेरेन पैदल यात्रा सगळ्यांची सुवासिनी आसतल्यो तेजे वांगडा सगळे आमचे भक्त जे आसतले हे चलत आमी सिरसय महालक्ष्मी मंदिरान हांगासर गेल्या उपरांत नित्य आरती आनी बाकीचे सगळे पुजा जाल्या उपरांत महाप्रसाद आसतलो आनी लोकप्रसाद दर्शनाक लागून सिरसय महालक्ष्मी देवळान ही 6 तारखेर सांजची 8 उपरांत रुद्रेश्वर थंय दर्शना पासत आसतलो. तशेंच रातचो महाप्रसाद जाल्या उपरांत मुर्ती जी आसतली ही आमची त्या दिसा थंय सिरसय स्थायीक म्हणजे थंयसरूच आसतली देवळाच्या प्रांगणान थंय रावतली. आनी सकाळीं उठून 9 नित्य पुजा जाल्या उपरांत विधिवत पुजा जाल्या उपरांत सगळें जाल्या उपरांत सिरसयसून जी मिरवणूक भायर सरतली डायरेक्ट थिवीसून डायरेक्ट म्हणजे थिवी आमी बेश्टी मिरवणूक आसतली पूण दुसरे दीस 7 आनी 8 जे 2 दीस आहा ही पेडण्या तालुक्यान आसलेल्या कारणान आमी पेडण्याच्या लोकां मेरेन ती सुपूत करतले. पेडण्यान एक दीस पेडण्या 7 तारीख आनी 8 तारीख मांद्र्यान ही अशी जाल्या उपरांत 9 तारखेर शिवोलेन परतून बार्देजान भितर सरतली. शिवोलेन 9 तारीख भितर सरल्या उपरांत शिवोलच्या वाठारान जे स्वामी समर्थ बेरेस्तार आसलेल्या कारणान स्वामी समर्थाचे जे देवूळ आहा शिवोलेन ह्या देवळा कडेन दनपारची लोकांच्या दर्शना पासत आसतली. तेजे उपरांत गणपतीच्या देवळान कालिका देवूळ मागीर बाकीची देवळां जी आसतली शेवटी काणक्या भागान नारायण देव टेंपल हांगासर रातची 8 सुमार ही आमची मुर्ती हो श्री देव रुद्रेश्वर लोकांच्या दर्शना पासत आसतलो. तशेंच 8 जाल्या उपरांत सांजच्या 8 9 तारखेर ती खोल्ले म्हापसाक खोल्लेसून बडगिनी हांगासर लोकांच्या दर्शना पासत ही आमची मुर्ती आसतली. सगळी महाप्रसादाची वेवस्था सगळीची वेवस्था आसूंक जाय. 13, 14, 15 ही तिसवाडी भागात आसतली, तिसवाडी तालुक्यात आसतली. 16 तारीख वास्को,
17 तारीख मडगांव, काणकोण 18 जानेवारी, तसेच कुडचडे, सावडे, सांगे आनी केपें 19 आनी 20 जानेवारी, तसेच फोंडा तालुक्यान 21, 22, 23 ह्या 3 दिसां पासत आसतली। वाळपय, धारबांदोड्या 24 तारीख आसतली। बिचोलीम 25, 26 आनी 27 ही बिचोलीम तालुक्यान आसतली आनी 27 तारखेर तिची सांगाता जातली। सांगाता जाता आसतना आमी एक भव्य असो कार्यक्रम, जसो आमी भायर काडटना भव्य कार्यक्रम आसतलो, हे 22 दिसाच्या प्रवासान सगळे कडेन जे आमचे भक्तगण आसतले हे आमी अशें ठरयल्लें आहा की मॅक्झिमम जाता तितले गोंयच्या भक्तांनी जे 27 तारखेर जेन्ना मंदिरान भितर सरतली तेन्ना सगळ्यांनी हांगासर येवचें अशें म्हणून आमी ठरयल्लें आहा। देव रुद्रेश्वर हो सबंद हिंदू समाजाचो देव आहा। जशें आमी म्हटलें की रुद्रेश्वराक लागून गोंयच्या वेगळ्या वेगळ्या भागांतले वेगळे आमी जरी मदीं समाज म्हटले जाल्यार सगळ्या समाजाचे लोक आपल्या पुर्वजांच्या मोक्षा पासत त्या निमतान तरी हांगासर पावतात। आनी बाकीचे शिवरात्रेचो निमित्त आसूं किंवा बाकीचे म्हयन्याची शिवरात्र आसूं, हेर कसले कार्यक्रम आसूं, हांगासर रुद्रेश्वरा कडेन कोण गोंयचो मनीस असो पावोंक ना अशें किचेत आसूंक शकता। पूण त्या निमतान आयज जी जागृती जातली, जी जंय देव रुद्रेश्वर सदांच आमी रुद्रेश्वरा कडेन येता, आयज रुद्रेश्वर आपआपल्या भागान, आपआपल्या तालुक्यान, आपआपल्या गांवान आमच्या सगळ्या गोंयच्या जनतेचे भेटीक येता तेन्ना एक मागणी आसा गोंयकारां कडेन सगळ्या की बरे तरेन किंवा कित्याक आमी सदांच गोंयकार जे म्हटल्या उपरांत आमी हिंदू धर्मच म्हणून न्हू, सर्व धर्म समभाव आमी म्हणटात गोंयांत हे मानून चलता, तेन्ना सगळ्या लोकांनी ह्या आमच्या रथाचे भव्य तरेन स्वागत करचें, भव्य तरेन आमच्या खास करून लोकांनी थंय उपस्थिती लावची, जेणे करून हो आशिर्वाद घेवचो देवाचो, जेणे करून हो उत्सव जो आहा हो एक भव्य उत्सव। कारण रुद्रेश्वर देवाची रथ यात्रा ही गोंयच्या भागान सांखळेनसून भायर ही पयलीच फावट रथ मिरवणुकीच्या निमतान भायर सरता, तेन्ना सगळ्यांनी हेचो लाभ घेवचो, देवाचो आशिर्वाद घेवचो। जी 6 तारखेक आमी देव रुद्रेश्वर देवाची विधिवत पुजा करून जी रथोत्सव रथयात्रा चालू करते ती आमी 6 तारखेक सोमार ह्या दिसा सकाळी रुद्रेश्वराची जी मूर्ती हाडल्या त्या मूर्तीचेर तत्वपुजा करून, तत्व चढून किंवा रथपुजा करून, रथाक सोबत शुद्धीकरण करून ती विधिवत सादारणशे आमच्या गांवचे लोक जे हिंदू भक्त किंवा आमची समिती म्हणा उत्सव समिती किंवा रुद्रेश्वर देवस्थान समिती, रुद्रेश्वर महाजन किंवा भक्तगण हे सगळे जाण कोण येता तांकां विधिवत हांगा सगळ्यांक अभिषेकाची तयारी केल्ली आसतली। तो अभिषेक करतनाच भितून देव आमच्या देवाच्या गर्भकुडी उत्सव समितीचे अध्यक्ष आमचे माजी मुख्यमंत्री रवी नायक ह्याची फॅमिली त्या हेचे रुद्रेश्वर मुर्तीचेर आमची ही तत्वपुजा करतले। त्याच्या बरोबर तिची उत्सव समिती आसतली, आमी आसतले आनी भायर जे पळय भक्तगण जे येयल्ले आसा ते महाजन जावं किंवा भक्तगण जावं किंवा कोणूय जावं तांकां त्या दिसा लिंगाचेर फूल घालून आनी त्या मुर्तीचेर फूल घालून त्या हेतून आमी त्या तत्वपुजेन सहभागी करतले। सो त्या खातीर कोण जे पळय म्हणजे रुद्रेश्वराची पुजा करपाक महाशिवरात्री दिसा जावं मागीर येतात जे पळय सवळेक आसा तांकां सगळ्यांक आमी हिंदू बांधवांक भितर वचपाक आनी पुजा करपाक दितले। जेन्ना आमची तत्वपुजा जावं आनी कितें विधिवत जे आमच्या ब्राह्मणा कडसून आनी आमच्या उत्सव समितीच्या अध्यक्ष आनी उत्सव समितीची कमिटी कडसून कंप्लीट जाल्या उपरांत जेंच्यांनी अभिषेक केल्या तांकां एके लायनीन आमी भितर सोडून ती तत्व जे लिंगाचेर फूल किंवा दूध अर्पण करून अभिषेकूय करून दितले। आनी तेज्या उपरांत आमची एकाक सारकी आरती जातली। आरती जाल्या उपरांत देडाक महाप्रसाद जातलो। महाप्रसाद 1:30 ते 2:30 पर्यंत सोंपल्या उपरांत सगळे हे जाल्या उपरांत रितसर परत भटांची ब्राह्मणा कडसून पुजा करून मूर्ती रथा पर्यंत हाडून उत्सव समिती बसून आमी विधिवत हांगासर ती आमच्या दुसरो स्टॉप आसा म्हणजे आमचो अस्नोडा थंयसर आमचे उत्तर गोवा कार्याध्यक्ष आसतले जे किरण कांदोळकर तेजे कडेन करून व्हरून पावयता।